प्रितीच्या भाव-भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19 वोड 11 ते 28 पर्यंत. लूक chapter 19 verses 11 to 28. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोक हे आयकता आसतना ताणें आनीक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसलेमा लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हे घेवन वेपार धंदो करात. ताचे गांवभाव ताका जोडटाले आनी ताच्या फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोणायकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडला तें पळोवन ताणें तांकां आपोवंक लायले. वयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका भांगरा नाण्यान 10 भांगरा नाणे जोडले. ताणें जबाब दिलो, शबास बऱ्या सेवका, इल्लेशे वस्तून तूं विश्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नोकरांचेर अधिकार दिता. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका भांगरा नाण्यान 5 भांगरा नाणे जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नोकरांचेर अधिकार दिता. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो भांगरा नाणो हो पडय आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तो कुशीन दवरलोलो, कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली. तर तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें ओपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजींच उतरां धरून तुजेर हांव कास्तीचें फर्मण मागता. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें ओपूंक ना तें लुवून उबारता म्हूण तूं तर जाणा असलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरो सयत हांव तो घेतो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो भांगराचो नाणो काडून घेयात आनी 10 भांगरा नाणे आसात ताका तो दियात. आनी तांणी ताका म्हणलें, दोनया, ताच्या लागीं 10 भांगरा नाणे आसात न्हू? तर हांव तुमकां सांगता, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताच्या लागीं आसा तें काण घेतले. पूण हांव तांचो राजा जाल्लो नाका आसलेल्या त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर तांचो जीव काडात. अशें उलयल्या उपरांत जेरुसलेमाक चडून वचपाची वाट धरून जेजू फुडें गेलो. प्रितीच्या भाव-भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, 10 नाण्याची वपार, जेजू आमकां ह्या 26 वडीन कितें सांगूंक सोदता. आयकात बरे भाशेन भाव-भयणीनो. तो म्हणटा, तर हांव तुमकां सांगता, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तितलें काडून घेतलें. परतून वाचता, जेजू म्हणटा, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसा तितलें काडून घेवन घेतलें. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना हें जेजूचीं उतरां आयकता, आमी समजता, आरे कोणा कडेन हा जाल्यार ताका आनी कित्याक जाय? आनी ज्या कोणा कडेन ना ताचे कडेन कितें हा तें काडून उलोवपाचें कित्याक जाय? ज्या कडेन ना ताका दिवंक जाय, ज्या कडेन आसा ताका आनी कित्याक सोबेज दिवपाचें?
पूण भाव भयणीनो, ह्या वोपारीची ह्या वोपारीचो अर्थ आमकां मेळ्ळो जाल्यार देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो आमकां सांगूंक सोदता की जें ताणें आमकां दिलां, जें आमचे कडेन आमच्या हातान आहा, आमी तें वापरना जाल्यार, आमी तें बिश्टें घट धरून दरीत जाल्यार आमकां कसलोच ताजो उपयोग मेळचो ना. तें कुसोन वेतलें, तें पिड्यार जातलें आनी आतां देव आमकां आनीक फुडें दिवचो ना, कित्याक आमी तें वापरना म्हणून. पूण ज्या कडेन जो कोणा कडेन आसा तो वापरता, तो आतां देवाचें राज फुडें सरपाक वावर कोत्ता, देव ताका आनीक दिता. तर हांव भाव भयणीनो, ह्या वोपारी वरवीं आमकां कितें कळोन येता? ह्या 10 नाण्याच्या वोपारी वरवीं हे 10 नाणे आसले आनी 10 दादले आसले, 10 चाकर आसले. एक एकल्याक तांच्या साहेबांनी एक एकल्याक एक भांगराचो नाणो दिलो. एकल्या मनशान एकल्या नाण्याचे 10 नाणे केले. ताका ताच्या पोसा प्रमाणे, ताका कितली पोस आसली, ताका कितली केपेबिलिटी आसली, ताच्या प्रमाणे ताणें एका मनशान एका नाण्याचे 10 नाणे केले आनी त्याच्या साहेबान ताका एक इनाम दिलो. दुसरो मनीस आसलो तो, ताका एक नाणो दिल्लो, पूण ताणें आपल्या ताका जितली पोस आसली, ताका इतली जी केपेबिलिटी आसली, त्या वरवीं ताणें 5 नाणे आनीक सुबेज केले. आनी साहेबान ताका म्हणूंक ना, अरे ताणें 10 केले, तुवें आतां 5च केले. तो म्हणून तूं विश्वासी चाकरा, ताकाय इनाम दिलो. पूण ज्या दादल्या कडेन एक इनाम दिलो आनी तिसरो जो दादलो आसलो ताका एक नाणो दिल्लो, ताणें कितें केलें? तो घट धरून दवरलो आनी कांयच करूंक ना. कसल्या बँकेन घालूंक ना, ताजो वापरूंक ना, ताका सुबेज करूंक ना. आनी जेन्ना ताजो साहेब येयलो आनी ताका सांगलें, बाबा तुवें कितें केलां? तुवें कितें केलां त्या नाण्याचें? तो म्हणलो, तुवें नाणो दिलो, हो परतून तुजो दिता, कित्याक तुका फकत पीक जाय, तुवें कांय बरें करिना, तुका फकत पीक जाय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू परतून येतलो, एक दीस आमकां एक एकल्याक ताचे फुडें रावन तो आमकां सांगतलो, हांवें तुका तुजो ह्या संवसारांत जीव दिल्लो, तुका हांवें कितले तालेंत दिल्ले, तुका हांवें दुडू दिल्ले, तुका हांवें घर दिल्लें, तुका हांवें भाट दिल्लें, तुका हांवें सगळें दिल्लें. तुवें कितें केलें? तुजेरूच तें सगळें मोडलें? बरे भाशेन हांगा जियेलोय, एका राजा भाशेन बरो जेवलोय, बरें खालें, बरो न्हिदलोय, बरो पार्टी केली, बरो सोरो पियेलोय, सगळें बरें बरें केलें, आनी म्हज्या राज्यांतलें जें हांवें तुका दिलें ताचें कितें फायदो केलाय? आनी त्या वेळार आमी कितें सांगतले ताका? ना सायबा, ते पाद्री आहले, हो ब्रादर आहलो, तो प्रिचर आहलो, ते कोत्ताले, पूण हांवें कितें केलां? हांवें कांय करूंक ना सायबा, हांवें जें तुवें दिलां आतां हांव परतून कोत्तां. त्या वेळार भाव भयणीनो, देव आमकां कितें करतलो? कितें सांगतलो आमकां त्या वेळार? तो आमकां इनाम दितलो? आनी जट्टेच्या दिसा असल्या लोकांक एमकोणान घालतलो. तिचो दान कारकारून आमी सासणाक आसतले. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता, आमचे कडेन कितें आहा तें आमी वापरना जाल्यार ताचें राज फुडें सरपाक. कित्याक ही असली शिकवण आमकां केन्नाच मेळना. आमकां फकत मेळटा की अरे बाबा तुजे कडेन आहा, मातशें इल्लें काड दी, हांगा भिकाऱ्यांक दी, इगर्जेक दी, हांगा दी, तिलें दी, आनी जें आहा तुजे कडेन तुजें बरे भाशेन तें वापरूंक जाता, तुज्यान हॉलिडे करूंक जाता, बरे भाशेन जियोंक जाता, सोरो पिवंक जाता, हें करूंक जाता, तें करूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, जट्टीच्या दिसा आमी जे भाशेन जियेल्या, जे भाशेन आमी देवाचें राज फुडें केलां, त्या वरवीं आमकां इनाम मेळटलो आनी आमी सर्गीचें राज भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, खरीच भाशेन ह्या वोपारीचेर आमी परतून परतून नियाळ करुया. आमचे कडेन आमच्या हातान, आमच्या जिवितान, आमच्या घरांनी आमकां देवान कितें दिलां ताजेर आमी चोत्राय दवरया. देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया. आनी हें देवाचें राज फुडें सरपाक, हें आमी दुसऱ्यांक दिवंक, तांकां बरी खबर दिवंक, देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.